चंद्रयान-3 मिशनाचे यशात बायलांचो मोठो हात, प्रधानमंत्र्याची मन की बात। खंयचे परिस्थितीत जिखपाची आमची ताक, चंद्रयान मिशनाची देख। गोंयांत मायभास कोंकणी तिगोवंक भांगरभूंयचो मोठो वांटो। अवधूत बाबान भांगरभूंय वरवीं कोंकणी तिगयली, मुख्यमंत्र्यान केली तोखणाय। सांखळे शंकर भंडारी यादस्तीक सुवाळो। सरकारान 15 दिसां भितर बायपास घोषित करचो, जबरदस्तीन महामार्ग रुंदीकरणाचो यत्न केल्यार आंदोलन चडार। भोमाच्या लोकांची शिटकावणी, बायपास जाय मेरेन भाऊक नो एंट्री। मोपा एअरपोर्टा लागसार सनबर्न, चोपडे आगरवाडा ग्रामसभेतूय चर्चा। अर्द्यांचो विरोध, अर्दे फावरात, टॅक्सीवाल्यांक लाव। गोवा फॉरवर्ड म्हणटा पेडणेचे अस्मितेचो इश्यू। सनबर्न आयोजक तांकां जाय तशें सरकाराक नाचोवंक शकना। मोपा सनबर्नाचे इश्यूचेर पर्यटन मंत्री रोहन उलयलो, तो खंय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो। केपें गणेशोत्सव मंडळाच्या कुपन शुभारंभाक घे गर्दी। परिस्थिती हाताभायर वता ती पळोवन मंडळान कावंटर केले बंद, कावंटराची सुवात बदलली। पिवपाचे NRW उदकाची गळटी थांबोवंक म्हूण हाडिल्ले नवे मिटर बसयतनाच लिकेज। सांतिनेज सरकारी क्वॉर्टर्सांत मिटरांचे फिटिंगांतल्यान फवारे। हँडलरांकूय प्रशिक्षण जाय, सुण्यांची मनस्थिती मानसिकता समजूंक जाय। हँडलरय धड धाकट जाय। विदेशी सुण्या परस गावठी बरी, पॅटर्न माय डॉग पॅरंट ट्रेनर गुड्डी। फोंडे पुलिसांनी बोरये बायता खोलात मासाची गाडी धरली। ड्रायव्हर रियाज बेपारी बरोबरचे अल्फाज बेपारी फैजल बेपारीक धरले। बजरंग दल मागता कडक पुलीस ॲक्शन। राया तेंबी सेल्फ ॲक्सिडंट, मोटारीचो कंट्रोल वचून लायटीच्या खांब्याक मोकली। मोटारीतले सगळे सेफ। दाबोळेचा आमदार आणि आपलो फोटो व्हायरल करतात। चिखलेची उपसरपंच दाबोळेच्या महिला शक्ती अभियानाक बरोबर घेऊन मिडिया मुखार। काँग्रेस फुडारी गिरीश म्हणतात ताणें कोणाचेच नाव घेवना। मथुरेत कृष्ण जन्मभूमी लागसार वाडट्या अतिक्रमणांचेर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी। आता मेरेन थंय अतिक्रमण करून बांदिल्ली 100 घरां वडयल्यात। मुंबई सांताक्रुजातल्या हॉटेल गॅलेक्सीत मोठो उजो, 3 जाण सोंपले, 2 जखमी। उजो कसो लागला चल्ला तपास। राष्ट्रवादीचो मुखेली शरद पवार भीष्म पितामहा सारको म्हणटा उद्धव सेनेचो फुडारी संजय राऊत। अजित पवार राष्ट्रवादीचो फुडारी म्हूण शरद पवार उलयल्लो, ताचेर प्रतिक्रिया। जम्मू काश्मीरात कठुआ जिल्ह्यातले एके शाळेत बोर्डान जय श्रीराम बरयले म्हूण भुरग्याक बडयलो, शिक्षक आनी हेडमास्टराक अटक। दिल्ली मेट्रो स्टेशनाच्या वण्टीचेर दिल्ली बनेगा खलिस्तान म्हूण घोषणा। फोटो सोशल मीडियाचेर व्हायरल। डिफेस करतल्यांक दिल्ली पुलीस सोदता। दिल्लीत 3 ते 9 सप्टेंबर G20 परिशद। प्रधानमंत्री पदा खातीर विरोधक इंडियाचो उमेदवार कोण, चल्ल्यात चर्चा। राहुल गांधीचे नावाचेर एकमत म्हणटा राजस्थानाचो मुख्यमंत्री गेहलोत। जनता दल म्हणटा नितीश कुमार। पश्चिम बंगालात परागन दत्ता पुकुरात बेकायदेशीर फोगांचे फॅक्टरीत ब्लास्ट, 7 जाण सोंपले, 6 जखमी। भारताच्या प्रणय एसएसआक BWF वर्ल्ड चॅम्पियनशिप बॅडमिंटन सर्तीत कांस्य पदक। सेमी फायनलीत थायलंडच्या प्लेयराकडेन हारलो। शेअर मार्केट पॉझिटिव्ह उक्ते जावन निफ्टी 19,300 वयर, सेन्सेक्स 120 पॉइंट पॉझिटिव्ह।